ह्या म्हयन्याभराक आतां दुसऱ्या फावट हांव सफर करतां. ही सगळ्या लायनीक जी घरां आसात म्हणजे ओपोजीट मुष्टिफंड हायस्कूल ती सगळी लेन जी आसा तातूंत आशिल्ल्या सगळ्या घरांक उदक ना. एकदां हांगाचोच ह्याच लायनीचो आमच्या ते खड्डो मारता आसतना पायप फुटिल्लो म्हणटूच तें व्हांवतालें उदक ताजे मुळे हें बंद जालें. आनी मागीर लक्षांत आयलें 2 दीस आयलें उदक आनी मागीर परत उदक बंद जालें. तें आनीक 5-6 दीस आयलें ना. ताजें कारण ह्या रोडाच्या पॅरलल रोडाचेर सायडीक आमच्या थंय काम चलतालें आनी थंय तें उदक ताणें बंद केल्लें. तर तें 5-7 दीस आमकां उदकाचो थेंबूय ना. आमी पिवपाक उदक तें वापरता, न्हांवपाक वापरता, बाकी सगळ्याक. तर उदक आमकां 7 दीस नाशिल्लें. कंप्लेनी बी दिल्यो. म्हणजे आमचो शेजारी प्लोतीन फर्नांडीस म्हणून आसा तो इनिशिएटीव घेता, तो कंप्लेनी दिता सगळ्यांच्यो सिग्नेचर्स बी घेवन. ते दिल्या नंतर मागीर 1-2-3 दिसांनी उदक आयलें. आतां परत आयचो 7वो दीस आमकां उदक ना. आनी आज उदक जें आयलां, काल फेसबुकाचेर एक पोस्ट घालो हांवें, आनी आज उदक आयलां तें सकयल फक्त झाडांक घालपा पुरतें सामकें एकदम कमी जोराचें अशें उदक. तें वयर चडना. आमची टँक जी आसा ती फर्स्ट फ्लोरचेर आसा. तर त्यामुळे आमकां थंय उदक मेळना. उदक हरशीं आमकां फ्लो बरो आसता. म्हणजे 2nd फ्लोराचेर आनी एक टँक आसा ती सुद्दां भरता. तर ह्या वेळाचेर त्यो दोनूय सगळ्यो टँक्स आमच्यो रिकाम्यो आनी उदक कांय ना. घरान कितें सांठयल्लें जें आसा तें इल्लें इल्लें करून हें करता. आमी न्हांवपाक सुद्दां दुसरे कडेन वता. अशें जाला प्रॉब्लेम आमचो.